आजची अपडेट दिता असताना म्हापसा आणि पुराय बार्देश ह्याच्यामध्ये कोविडाच्यो केसी जर पळयल्या जाल्यार बरेच वाडलेल्यो आसात। आयज म्हणजे कालचे फिगर जर घेतले जाल्यार 7,500 मेरेन केसी पावल्ले आहात, पॉझिटिव्ह केसी। हेतून डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत ज्यो आसतल्यो, मागीर अर्बन हेल्थ सेंटर आसतले, बाकीची 5 जी बार्देशांतली प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा थंयसर बीन लोक टेस्टिंग लोकांची चालू आसा। दिसान दीस केसी वाडत आसा। लोक त्याच बरोबर लोक वॅक्सीन घेवपाकूय लोकांची गर्दी आसा आणि लोकांक अजून मेरेन लोकांक असो हें जायना की भंय कसो दिसना की बिंदास लोक भोंवत आसात। सरकारान फाल्यां आयतारच्यान 15 दिसांचे कर्फ्यू लायिल्ले आसा आणि ह्या हेतून सरकारान हे डिक्लेअर केला की जे एसेन्शियल वस्तू आसतल्यो, ज्यो गरजेच्यो वस्तू आसतल्यो त्यो सकाळी 7 ते दनपारां 1 मेरेन चालू आसतल्यो। पूण तरी आसतना आयज जर पळयलें जाल्यार आयज म्हापशान जर पळयलें जावं आनी खंय गेलें जाल्यार लोकांनी जे भुशारी दुकानां आसा, जे सुपर मार्केट आसा आनी बाकीचे कितें ते फळां बीन मेळटात ती दुकानां आसात, थंयसर लोकांनी गर्दी केल्ली आसा। लोकां मदीं असो हे समज जाला की जर कर्फ्यू लायला जाल्यार पूल जर बंद आसात काय म्हणून अशें कित्याक लास्ट टायमार जशे बंद आसले तशे बंद आसात काय म्हणून असो भंय पडला। पूण लोकांक खबर ना की सरकारान जेन्ना आतां डिक्लेअर केला त्या बरोबर सकाळी 7 ते दनपारां 1 मेरेन ज्यो गरजेच्यो वस्तू आसतल्यो त्यो चालू आसतल्यो। तेन्ना लोकांनी गर्दी करची न्हू। आमी जेन्ना आयज जेन्ना बागायतदारान गेले, सहकार भंडारान गेले, थंयसर गेले तेन्ना तेंच्यांनी ज्यो लोकांनी गर्दी केल्या पळय तेंच्यांनी तांकां डिस्टन्स दवरून आनी हें करून आनी वयल्यान तेंच्यांनी अपील करून सांगलां की हे आमची दुकानां चालूच आसतली, सकाळची 1 मेरेन चालू आसतली। तेन्ना लोकांनी तुमी गर्दी करूं नाका अशें बी सांगलेलें आसा। हेतूनसून म्हापशाचो बार्देश बाजार आहा तो 2-3 दीस तेंच्यांनी बंद दवरलेलो आसा आणि तेंच्यांनी एक बरी इनिशिएटीव घेतल्या की जो तेंचो स्टाफ आसा तेंकां टेस्ट करपाचो आणि वॅक्सिनेशन दिवपाक लागून तेंच्यांनी हे 3 दीस तेंच्यांनी बंद दवरलेले आसा। ही असली आयची अपडेट।